डोंगुल्ली नावेली येवपी दोनूय प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। या प्रकल्पाची नावेली पंचायतीचे सरपंच पॉल पेरेरा आणि सचिव सुरेश हलालीन पळोवणी केली। हे वेळार समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो सयत थळावे लोक हाजीर आशिल्ले। मात वार्डाचो पंच आणि बिल्डर पळोवणी वेळार गैरहजर आशिल्ले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या प्रकल्पाक पंचायतीन मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। सरपंचाची परवानगी घेवच्या पयलींच संबंधित बिल्डरान पत्रे घालून जागा अडयल्या। देखून संबंधित बिल्डरान शो कॉज नोटीस धाडिल्ली अशें सरपंच पॉल पेरेरान सांगले। हांगा तुम्ही पळय पत्रे घातिल्ले आहात। हे पत्र्यांची तेणे परमिशन घेवन आशिल्ले बिल्डरान ह्या सायटी तेणी घेतली आणि पत्रे घातले। पत्रे कित्याक घातला म्हणून लोकांनी कंप्लेन केली तेन्ना आमकां सरपंचान सांगले, हांवें तांकां नोटीस धाडल्या, शोकोस नोटीस धाडल्या, ते कित्याक हे कारच्यान कित्याक घातल्या काय म्हणून ताजेर कांय आन्सर येवना। दुसरे म्हणटा ते आमी ताका स्पश्ट दाखयलां की हिंगा जे पत्रे घायल्या थिंगा आमची एक्चुअली वॉटर ड्रेनेज आसा। आता तुम्ही पळयला इतलो तेंप पावस नाशिल्लो, आयज साकून पावस स्टार्ट जाला आणि 8-10 दिसांनी कितें जातलें, घोग्यांनी पावस पडलो तेन्ना ड्रेनेज पळय वो एक्चुअली चोट्टी आणि उदक सुद्दां देंवता। सो ड्रेनेज तेणे ब्लॉक केला आपले पत्रे घालून। दुसरे म्हणटा ते वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते PWDचे पायपलायन आहा, PWD तिकून पायपलायन तेणे पेवर्स आसा पळय, पेवर्स घातिल्ले, ते पेवर्स घालून तेही ब्लॉक केल्ले आहा। म्हणजे शेजाऱ्याक जे लोक रावता तांकां फाल्यां कितें इमर्जन्सी आयली काडून फूल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तूं बिल्डींग बांदतलो, लोकांक कितलो वयतलो, तो लोक रावता तो हे कोत्तलो। सो तेजेर एक आमी उलयले। आनी थर्ड म्हणजे सोकपीट आहा थिंगा मुखार, सोकपीट तेणे वयल्यान वॉटर टँक बांदल्या आणि सायडीन सोकपीट बांदला। सो यू हॅव ब्लॉक्ड एवरीथिंग इन्क्लुडिंग द गॅरेज। आणि वर्स्ट पार्ट इज दॅट तुम्ही व्हिडिओ पळयलो आसतले, हो प्लॉट दुसरो तेणे हातांत घेतला, तो ही सायट आमी आहा ती, आणि पयली ती बिल्डींग तेजी। यू आर नॉट सपोज टू थिंगा गेट घातल्या आणि अमेलगेमेट केला, कनेक्टिविटी ना म्हणून, ह्या सायडीन कनेक्टिविटी ना म्हणून पळय घर हिंगा आनी वचपाक। सो आनी थिंगा विलेज म्हणून दाखयला। हेजेर आमी आयज हार हे आसात, वी हॅव टोल्ड हिम टू नोट डावन एवरीथिंग। ऑल द पीपल वर प्रेझेंट when the secretary and the sarpanch with the help of our Connie Bob and Roy were measuring आणि कितें आसते कायद्यान जावपा जाय म्हणून। कित्याक हे उदक इंग्यांचें देंवन ते आटी येवपाक आणि ते उदक तो पास चड जालो म्हणटो खालपाक चड जातलो, थिंग ब्लॉकेज जातली, त्या आटी सगळे बुड्डले ते चिचे, त्या आटी उदक देवपाक लुगार ना। त्यान तेजेर आपल्या गेले दुरी बांदी हे बांदिला, पेवर्स घायले, टॅप बांदिला आणि बंद केला सगळे। दादागिरी बीजेपी दादागिरी कितें दुसरे पायपलायन आहलोली आणि त्या शिरसाता कडे तो इंजिनियर आहलो, तेका मागोन हिंग उदक चोना म्हणून, हिंग उदक येयना म्हणून पंप बसयलो आमी, पंप आमी मागोन शिरसाता कडे, आणि तो पंप तेणे दिलो आमकां। आणि त्या सकाळी एक वरभर स्टार्ट जातालो 6:30 to 7:30, आणि हांव सदां हिंगा चलोन येई। तो पंप जाल म्हणटो तिने तेगे चेड्या गे मुगे इदे उदक भरून, तो पंप उदक येयना सारकी, आणि ती पायपलायन सारकी बंद केल्या। पाइपलाइन ना तेजेरी ते पेवर्स घायले, पयर 3 पट्टो येनासतो रावला, पण पयर 2-4 दीस पयलीं कितें इन्स्पेक्शन जाला, तो येयलिंगा, तो येयला आणि सरपंच आणि सेक्रेटरी येयला। प्लस तेणें पयर कंप्लेन घायलो, तेजे तेणें आन्सर दिला की आम तेका सोतायताय म्हण, हॅरेस कोताय म्हण। तो तरी रायट आहा जाल्यार लोक तेका बेश्टो हॅरेस कोता, इनफॅक्ट तो आमकां लोकांक हॅरेस कोता।